सो हांवें सांगलें यो म्हणून आनी तुमचे तांचे बरोबर तुमी सगळे आयले. तांचो इश्यू कितें आशिल्लो की वास्को एमपीडी सद्या हँडलिंग चलता कोल, ताका एक पोल्युशन कंट्रोल पर्टिक्युलर कॅपेसिटी दिल्ली मुरीन डॉल्फीन हँडल करपाक, ती कॅपेसिटी एक्सीड जाल्या अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी ते विचारून आयिल्ले. आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की आमी जी क्वॉन्टिटी दिल्ली ताजेर आमी क्रॉस चॅक इमिजिएटली आज करतले आनी तातूंत समज वायलेशन जाल्लें आसा ताजेर आमी इमिजिएट एक्शन घेतलें. जॉयंट इन्स्पेक्शन हय, जॉयंट इन्स्पेक्शन मागता तें ओवरऑल कोल हँडलिंग जाता ताजो तो सांगता तांकां. पयलीं म्हणजे फर्स्ट एक्शन इज द क्वॉन्टिटी एक्सेस हँडल केल्या काय ना ती पळोवप. ती जाली तो पयलीं एक्शन घेतलो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन तांच्या वांगडा आमी फुशें करतले बिकॉज दीस इज एमपीटी एरिया. हॅव टू ऑल्सो इन्फॉर्म एमपीटी. ओके, थँक्यू. मातशें राव सगळ्यांना गडबड गडबड काय नका दुखलो ना कदा एक मिनिट आयज आमी 5 आमदार युरी आलेमो, केल्टन बाप, रुडॉल्फ बाप आमचो केदार, आयज आमी हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येयलेले चॅरमॅनाक मेळपाक. काल ताजो अपॉयंटमेंट घेतलेलो आनी फक्त इतल्याक लागून येयलेले आयज आख्ख्या गोंयांत हे कोलाच्या नांवान सगळे कडेन पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. आनी आयज जेन्ना आमी ताका दाखोवन दिलें चॅरमॅनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या कितें बाबा आमच्या मुर्मोगोवा पोर्टार आयज कोल हँडलिंग जाता तें बीन मॉरीन डॉल्फिनाचेर बर्थ नंबर 2 आनी 3 आयज गव्हर्मेंटान एसेंब्लीन एश्युरन्स दिल्लेले कितें आमी बाबा मॉरीन डॉल्फिनाचेर कोल हँडलिंग करपाना म्हणून. आनी तेज्या लागून परमिशन तेंचें कॅन्सल केलेलें आनी लास्ट तांकां परमिशन आसलेलें 31 डिसेंबर 2020. तेज्या उपरांत तांकां परमिशन दिनासलें. इमिजिएटली आतां ते रिवोक केल्लेलें आसा गेल्या म्हयन्याक आनी तांकां न्यू परमिशन दिल्लेलें आसा आनी एमपीडीक. आनी आतां मॉरीन डॉल्फिनाचेर ही बोटी हँडल करपाक लायलेली आसा. मॉरीन डॉल्फीन म्हणटा ते दर्याच्या मदीं आमच्या वास्को सिटीक तेकोन आनी थंयसर जेन्ना तूं कोल हँडलिंग करता क्रेनीन तेन्ना 10% तेजी वेस्टेज आसता आनी हो 10% कोल आसा तो सगळो दर्यान पडटा. आनी जेन्ना हो दर्यान पडटा तेन्ना सगळे एक्वेटीक लायफाक आमकां प्रॉब्लम जाता. त्याच प्रमाणे फिशरमॅनाची लायफ थंयचो प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा. जेन्ना आमी ताका विचारलें बाबा तुमी परमिशन मॉरीन डॉल्फिनाचेर कशें दिलां जाल्यार ते म्हणपाक लागले बोर्डाचो कन्सर्न आनी आमी फक्त एन्युअली जे तुमी आयकलां आसतलें आमच्या चॅरमॅनान सांगलां कितें 1 लाख मॅट्रीक टन 1 लाख आमी एन्युअली म्हणजे ह्या सिजनाक करपाक तांकां दिल्लेलें आसा. हांवें तांकां वीथ प्रूफ दाखयलेलें आसा कित्याक गेल्या म्हयन्याच्या जुनाच्या 20 तारखेक एक बोट येयलेली त्या बोटीन 70,000 मॅट्रीक टन कोल हँडल केला आनी आयज काल परत एक बोट येयलेली आसा. त्या बोट 80,000 मॅट्रीक टन कोल हँडल करता. सो 70,000 आनी 80,000 कितलो जालो 1.5 लाख. जेन्ना हेंच्यांनी परमिशन स्वता चॅरमॅन सांगता 1 लाखाचें परमिशन दिलां जाल्यार 1.5 लाख कशें ते हँडल करूंक शकता. सो आतां आमकां चॅरमॅनान एश्युरन्स दिल्लेले आसा. तेणें सांगलेलें आसा कितें आमी थंयसर येतले जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरतले भितर म्हाका आपयता म्हणून सांगलेलें आसा तेंच्यांनी आनी इमिजिएटली एमपीडी कडसून फिगर घेवन ते आमी स्टॉप करता म्हणून सांगलेलें आसा. सो आमी चॅरमॅनाचेर विश्वास दवरून आमी तेजें आयकून आतां भायर सरलेले आसा. तेणें सांगलां सांज पर्यंत आमकां सांगतलो कितें पोजिशन आसा तें आनी इमिजिएटली तेंच्यांनी जर 1 लाख क्रॉस केलेले आसा जाल्यार ते स्टॉप करता म्हणून सांगलेलें आसा आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरता म्हणून सांगलेलें आसा. हो विशय तुम्ही आता एसेंब्लींग कितें आहा what is shocking is that an elected representative has to bring this in front of the pollution control board. हें जें जाता जो हनीमून हे क्रोनीक कॅपिटलिस्ट जे अदानी जावं जिंदाल जावं आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कोमिनाक जावन जे गोंयकारांक काबार करपाक सोदताय हे कोळसो हाण आनी कोळसो इतलो हाण out of the limits. Pollution Control Board today doesn't know, he doesn't have a mechanism. He's relying on Murmugaon Port Trust. Oh, Murmugaon Port Authority. हे तांकां पावर दिन डेट्रिमेंटल पावर दिन आमकां गोंयकारांक काबार करपाक हे मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाचे भायले मनीस आज आमकां ट्रस्ट करपाक आनी कांय मेकॅनिजम ना.
MLA also doesn't have access. If he wants to go, we have to ask for a joint inspection through the Pollution Control Board chief. It is shocking कितें चल्लां आज इतलो पावस पडटा गोंयकार सगळे बुडोन आहाय आनी हिंगा हे ग्रॉस इलिगॅलिटी चलता. So we have brought to his notice that this thing happens. What is shocking is that he doesn't have a mechanism to know the amount of ships coming in, the amount of coal going out, absolutely zero. He says he needs to rectify. So this is what we need to show, is that the government of the day is only working on the behest of the Adani and Jindal. हे आमकां आनी मुखार कांय बरोपणान करपाक हांगे कांय ना. सुप्रीम कोर्ट SECन जे रिपोर्ट दिले, हे आमगेले जे NGO मनशांनी जे मुखार सरले, म्हाका तरी दिसता जे मुखेलमंत्रीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो की इंडस्ट्रियलिस्टान वचोन NGO मेळप आनी सेटल करप कितें बंद कोताय हे NGO पासत आज आमगेलें हें गोंय उरलां, आमदारा पासत न्हू. कित्याक हें जे तेमी सुप्रीम कोर्टान जो शिक्को मारला, वॉट एवर स्टँड दे हॅव टेकन ऑन दीस 3 linear project, this is part and parcel that this state government wants to do, and they want to basically आमगेलो आमको कोल हाब कोन आमकां सारकें होणा घालपाक हे हो सरकार मुखार सरला. And we as Congress party, all 5 of us MLAs and all 11 of us and the opposition, we will raise these issues. This is a contempt and violation to the order issued by the Pollution Control Board. हय तुम्ही जाणा आमच्या गोंयांत धाकटुले सुकुल्ले गोंयांत आमचे सगळे लोक सगळे मोगाल लोक आनी तुमी आतां आयकलां आमच्या मार्गमा गोवाचो MLA चौधरीला आयज जे आमी मिटींग केली ते मिटिंगेन तेणें सांगलां आपूण 1 lakh metric ton सिजनाक परमिशन आहा म्हणून. आतां आमी प्रूफ केलेले आहा, MLAन ताका दाखयलेले आहा. आतां ऑलरेडी 2 बोटी येयलेली आहा, एक 80,000 metric ton आनी एक दुसरी येयल्या ती 70,000 metric ton. प्लस आनीक आतां 3 बोटी येवपाची आहा. म्हणजे कितें चल्लां हिंगा सुद्दां कंट्रोल अंडर कांय ना. आतां आमचे गोंयकार आतां ह्या फुडें आनीक कोणान पडटले आनी हे पळय आतां रस्ते बांदल्या, हे ब्रीज बांदले सगळे हेंच्या MPTच्या फायद्याक फकत कोळसो व्हरपाक. आनी हो जो कोळसो भायर सावन येता, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया सावन पळय येता, हो आमच्या गोंयच्या फायद्याक न्हू. हो सगळो येता महाराष्ट्राक, कर्नाटकाक आनी फुडें व्हरपाक. गोंयान हो कोळसो यूज जायना. जेन्ना गोंयान कोळसो यूज जायना जाल्यार हो गोंयान कित्याक हाडटा? आमचे गोंय घर जावन आसा, आमच्या घराच्या मदल्यान तुमी कित्याक वयता? हो ट्रान्सपोर्ट कित्याक वता? आमकां लोकांक कित्याक काबार करता तुमी? हे पॉल्युशन जाता ते आमकां आतां कांय गमपाचें ना. हे फुडें जेन्ना अशें दीस वयतले आमचे गोंया धाकटुले जे आहा आमचे गोंया काबार जातले, आमचे नुस्तें काबार जातले. आमच्या गोंयकारांनी गोंया सोडून गोंया भायर वचून नुस्तें खावपाक वयचें पडटलें. आमच्या नुस्त्याचें ब्रिडींग पासून काबार जातलें. आतां आमच्या MLAंनी सगळ्यांनी सांगलेलें आहा आनी आतां फुडें तुमकां सांगतलें कितें. रुरल बल्ब जी आतां एसेंब्ली कटेल केल्या पळय तेच्या बद्दल कितें म्हणटा? पळय आतां कितें आहलें न्हू, आतां पळय जेन्ना गोंयकाराचे पोस्ट आसले, प्रश्न आसले ते आमकां सॉल्व करपाक आमकां लोकांनी एसेंब्लीन धाडलेले आहा एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल. आतां जेन्ना आमी प्रिपेर केल्ले लोकांचे व्यूज आसले ते लोकां मदीं एसेंब्लीन घालूंक जाय. हे थेरेपेंत अशें पळय आतां शॉर्टेज पळय केला, आतां कटल पळय केला, हे सारकें न्हू. हे गोवोरमेंटाचे इनजस्टीस जाल्लेली आमच्या गोंयच्या लोकांचेर. कित्याक आमची आतां इतली क्वेश्चनां आसली घालपाक आनी आमी अशें लास्ट मोमेंट रावलेले उपसान घालपाक. ही क्वेश्चनां पासून आमकां आतां कशें घालतले? प्लस आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आमची कामां आहा, आमी आदींच आतां ऑपोजिशनान आहा आनी आमकां एकूच प्लॅटफॉर्म आमकां तो एसेंब्लीन आमी झगडून कामां करून घेवपाक. आतां हे पासून तर आमचे जर बोन उडयत फुडें आमची कामां कशी जातली? आतां हे एश्युरन्स आमकां एसेंब्लीन तरी दिवंक जाय. आमची कामां आमची फाटाफाट जावंक जाय. आमची कितली लोकांची कामां आसता, टेंडर करपाचें आसता, एस्टिमेट काडपाचें आसता, ही आमची कामां फास्ट जावंक जाय. कित्याक आमी ऑपोजिशनान आहा म्हणून अशें जावंक ना. अशें आतां एसेंब्ली तर कट केली जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमचे आतां हे फुडले प्रश्न लोकांचे आमी कशे घालतले गोवोरमेंटाच्या मुखार? ताका लागून हे केलां तें एकदम वायट केलां. हे सारकें न्हू जालां तें, हे एकदम रॉंग जाल्लें. आयज आमी 5 जाण MLA रिप्रेझेंटेशन घेवन आयिल्ले की मार्मागोवा पोर्टान जे आमचे संकल्प थंयचे लोकल MLA आसा हेंच्यांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या चेअरमॅनाक दाखोवन हाडला फुडें की ग्रॉस वायलेशन जाल्ला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे तांकां परमिशन दिलां 1 lakh metric टनाचें
ते म्हाका दिसता दोनूच त्यो व्हडल्यो वेसल्स आयल्या ते दोनूच बोटीनीच ते सगळे हें आसा ते वायलेशन जावन गेल्ले आसा. म्हाका दिसता आमकां आमच्या गोंयकारांची लायफ इम्पॉर्टंट आसा, मरीन लायफ आमकां इम्पॉर्टंट आसा. हे इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा तांकां फावर करपाक लागून म्हाका दिसता जे हे वायलेशन जाता हे आमी गोंयकार मरोन वयतले. हे जर आडयतलो जाल्यार एकूच एका उपाय आसा की गोल्ड हँडलिंग जे वायलेशन आहा हेंच्यांनी बंद करपाचें. आनी आयज आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन दिवन आमकां हांगा तेंच्यांनी प्रॉमीस केलेलें आसा की ते एक्शन कितें आसा ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणून. आनी घेता आसतना आमी रिक्वेस्टूय केला की लोकल MLA जावं लोकल लोक थंयचे जे आसा ते इन्स्पेक्शन करता आसतना तेंच्यांनी तांकां कन्सिडर करचें, तांकां वांगडा व्हरचें. कित्याक हे त्या वाठारांतले लोक आसा हांकांच सगळ्याकून त्रास जाता ते ह्या लोकांक. सो तेंच्यांनी आतां आमकां प्रॉमीस केला, अश्योर केला की ते सायड इन्स्पेक्शन करतले आनी जर वायलेट जाल्ले आसा जाल्यार ते एडवान्स हे कितें आसा ते बंद करतले म्हणून. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. म्हणजे बाकीचे चारय आमदार उलयले आनी सगळें तें सांगलां. आतां मी इतलें सांगप, आतां आमी खाली 5 आमदार येयले आनी 5 आमदार कित्या लावन येयले? गोंयचे पासत येयले, गोंयकारां पासत येयले. आनी बाकीचे आमगेले सगळ्या 35 आमदार आहात. आमी म्हणटा एकेर काँग्रेसाचे आमदार आसात, बाकीचे आमचे 4 ऑपोजिशन आहात 15 आनी बाकीचे 25 BJPचे आमदाराक लागून मागता हांव की बाबा हें जाता. आनी आतां आमचे गोंयचे बोर्डाक पॉल्युशन बोर्डाक खबर ना कितली बोटी भितर येताय, कितली तेंचे मॅट्रीक टन तेंगेले कोड्स आहा तो. 2 बोटींनी आमगे संकल्प बाबान दाखयलें पण 1.5 लाख मॅट्रीक टन जाता. परमिशन दिलां 1 लाखाक. अरे हांव म्हणटा हें गोंय आमगे गोंयकारालें. आम गोंयचे पासत गोंय आम सांबाळून आमगे पुर्वजांनी आनी आम तरी एक 2-3 जाणां लागून समज गोंय विकून खायलें जाल्यार मुखार आमगे पिळगे कितें? आतां मार्मा पोर्ट बिल ते आमगेले अप्रूव जालो. आतां दीस जस्ट अ बिगिनींग ट्रेलर. हेजे मुखार आम गोंयकारां आनी कसले दीस काडपा ते चोयेक. येस इतले तरी मुखार जर जालें जाल्यार आम गोंयकारान गोंयकार म्हूण आसपा न्हय. आमचे भुरग्यां, आमचे फामील, आमचे गोंय हें काबार वयतलें. हांव मागता काँग्रेसान जसो एकवट केला तसो BJPचे आमदारान पार्टी लायन सोड, काँग्रेस जावं BJP जावं REC जावं आप जावं हे सगळे आमी एकठांय जावन बाबा आम गोंय सांबाळया. आमचे गोंया हें गोंयचे पासो दवरया, आमगे मुखार जनरेशना पासो दवरया. आनी अशें करून तरी हे करीत तरी गेले. समज हे अदानी हे सगळे वेदांता आम गोंयकारांक कोळसाण काबार करून गेले जाल्यार आमकां मुखार आनी कांय व्हरपा न्हय. सो हांव मागता सरकारा कडेन, रुलींग आमगे प्रमोद बाबा कडेन, दोतोरा कडेन की बाबा आमी गोंय सांबाळया. गोंय आहा म्हूण आमी आहाय. गोंय आहा म्हूण आज तो आमगेलो चीफ मिनिस्टर जालो आनी समज गोंय ना आनी गोंय काबार जालें जाल्यार आमी सगळे वयतले. सो म्हगे आनी एक मागणी की आतां बेगीन ताबडतोब ही ज्यो बोट येयल्या ती बंद जावची, अनलोडिंग बंद जावचें. कित्याक 1 लाख मॅट्रीक टन दिलो हे दोनी बोटीचें 1.5 लाख जाता. सो बंद करचें आनी गोंयकारांक आमकां रिलीफ दिवचें. देव बरें करूं. Assembly, we as the opposition MLAs, we get a chance to put 3 starred and 15 unstarred. And continuously from last 1 month, Ami Ekta is on various departments. We have asked almost 18 questions practically every day on various failures of the state government. But this government, using the excuse of Panchayat election, has curtailed this assembly. Assembly जाय जाल्यार तांकां वोट ऑन अकाउंट पास करून मुखार व्हरपाक शकताले ते पंचायती हाडला. पूण तांकां ते ना. ते भिले जे क्वेश्चन आम घायले तांकां ते फेस करपाक आमकां ऑपोजिशनाक ते भिले. But definitely whatever is in our powers we will move calling attention, we will move private members resolution. All of us together as one opposition, we will fight for Goa.